मार्को प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 5 ओळी 1 ते 20. देंवचार बसलेल्या मनशाक जेजू बरो करता. ते दर्याचे पेले तोडी गेराजेनांच्या मुल्कांत पावले आनी जेजू होड्यांतलो भायर सरतोच मेळो आत्मो बसलोलो एक मनीस सोमादी मदलो भायर सरून रोखडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणें सोमादी मदें आपलें बिराड केल्लें आनी सांकलींनी लेगून कोणाच्यान ताका बांदूंक जायनासलें, कित्याक सोबार पावटी ताका खोडयांनी आनी सांकलींनी बांदलोलो. पूण ताणें सांकली तोडलोल्यो आनी खोडे मोडून उडयले. कोणाच्यान ताका दोमावंक जायनासलें. सगळ्या वेळार दिसाचो तसो रातचो तो सोमादी मदें आनी दोंगराचेर आसतालो आनी हुयेली मारून आपणाकूच फातरांनी घावे करतालो. पयस जावन जेजूक पळोवन तो धांवून आयलो, ताचे मुखार सरपटलो आनी व्हडल्यान बोब मारून ताणें म्हणलें, जेजू, भोव वर्त्या देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? देवाच्यान तुजे लागीं हात जोडून मागता, म्हाका दोगदाय नाका. कित्याक जेजू ताका म्हणटालो, मेळ्या आत्म्या ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी ताणें ताका जाप दिली, म्हजें नांव लोस्कोर, कित्याक आमी खूब जाण. आनी आपणाक मुल्का भायर घाली नाका म्हूण तो ताचे कडेन लालयेवन मागतालो. थंय दोंगरा लागीं दुकरांचो एक व्हड हिंड चोरतालो आनी देंवचार ताचे लागीं अशें मागूंक लागले, आमकां त्या दुकरांनी धाड, तांचे भितर आमकां रिगून दी. जेजून तांकां रोजा दिली आनी ते मेळे आत्मे भायर सरून दुकरांनी रिगले आनी सुमार 2000 दुकरांचो तो आख्खो हिंड कोडशा वेल्यान दर्यांत शेवटलो आनी बुडून मेलो. तांचे राखणे पळून गेले आनी नोगरांत आनी खेड्या गांवांनी तांणी ही खबर कळीत केली आनी लोक कितें जालें तें पळोवंक आयलो. आनी जेजू सरशीं येवन देंवचार कोश्टायतालो तो मनीस म्हणजे जाचेर लोस्कोर बसलोलें तोच, आंगावली न्हेसून आनी तकलेन सारको जाल्लो थंय बसला तो पळोवन ती भियेली. जाणी देंवचार बसलोल्याक कितें घडलोलें, कितें घडलें आनी दुकरां विशीं कितें जालें तें देखलोलें तांणी हेरांक सांगलें. तेन्ना तो लोक आपल्या मुल्कांतलो भायर सरून वच म्हूण जेजू कडेन मागूंक लागलो. आनी तो होड्यार चडटाना देंवचार बसलोलो तो मनीस आपणाक ताच्या सांगाता रावंक दी म्हूण मागूंक लागलो. पूण जेजून दिलें ना आनी ताका सांगलें, तुज्या घरा आनी तुज्या लोकांशी वच आनी सर्वेसपुरान तुजे खातीर केद्यो व्हडल्यो वस्तू केल्यो आनी कशी तांणी तुजी दया केली तें तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा खातीर केद्यो व्हडल्यो कोरण्यो केल्यो त्यो 10 नोगरांच्या मुल्कांत परगोटूंक लागलो आनी सगळीं अजाप जातालीं.